नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेता आणि दीप्ती काकोडेकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात जाल्ल्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या कामगाराक आयले मरण. मरप्यांचो आंकडो पावलो 3चेर. मरण पाविल्ल्या कामगाराचेर जीएमसीत सुरू आशिल्ले उपचार. रामा काणकोणकार खुंशी हल्लो प्रकरणात 17 न्यायालयान भायर आयलो. जेनिटो कार्दोजोचो जामीन अर्ज. जेनिटो सयत 8 दुबावितांक आनीक 14 दिसांची बंदखण. दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांचो जाला उणाव. पर्यटक कमी जाल्ल्यान धंद्याचेर जाला परिणाम. शेक ऑपरेटर्सांनी उक्तायला हुस्को. फोंड्या पोटवेंचणूक जाली जाल्यार काँग्रेसी वतीन राजेश वेरेकाराक काडटले फुडें, सांगता दक्षिण गोंयचो खासदार विरियातो फर्नांडीस. म्हार्दोळा रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेंतलो 1.6 लाखांचो म्हाल व्हेलो फाराव. नदवळकी मनशा आड म्हार्दोळ पुलिसांनी नोंदयली कागाळ. चोराचो सोद सुरू. आणि राज्यात नेटान चल्ल्या दिवाळीची तयारी. लोकांच्या उमेदीक आयला वतो. दिवाळे निमतान लायटी, आकाशदिवे आनी हेर सामानान सजल्यात गोंयभरचे बाजार. मात अपेक्षे प्रमाण जायना गिरायक. बाजारकारांनी उक्तायली खंत. आता खबर विस्तारान. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात जाल्ल्या स्फोटात गंभीर जखमी जाल्ल्या कामगाराक मरण आयले. ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. उपचारा वेळारूच ताका मरण आयले. विजय मरीन शिपयार्डात बोटीच्या टँकाक उजो लागून स्फोट जावन आदी दोगांक मरण आयिल्ले आणि काल मेला तो तिसरो. हेर 3 जाणांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. हे घडणुके उपरांत मायना कुट्टरे पुलिशेन शिपयार्डाचो सुरक्षा अधिकारी राजू बोरोक अटक केल्या. मजगतीं विजय मरीन शिपयार्ड सील करपाचे दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश दिल्यात. तशेंच हे घडणुकेचो सखोल अहवालूय मागयला. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात शुक्रारा व्हडलो स्फोट जाल्लो. ह्या स्फोटात दोगांक जाग्यारूच मरण आयिल्ले जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. जखमी जाल्ल्या 4 जाणांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. तातूंतल्या एकल्याक शेनवारा उपचारा वेळार मरण आयले जाल्यार हेर 3 भलायकी अजूनय हुस्को करपासारकी आसा. मजगतीं ह्या प्रकरणात मायना कुट्टरे पुलिशेन शिपयार्डाचो सुरक्षा अधिकारी राजू बोरोक अटक केली. मजगतीं विजय मरीन शिपयार्ड सील करपाचे दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश दिल्यात. तशेंच हे घडणुकेचो सखोल अहवालूय मागयला. काल लोटले रासय हांगा जे शिपयार्ड आसा बोटी रिपेर करपाचे आसा थंय विजय मरायन ह्या कंपनीचे एक बोटीचेर काम करपी 7 लेबर इंजर्ड जाले. थंय फायर ब्रेकआउट जालो. पयलीं म्हणजे ते बोटीक पेंट मारताले. पेंट मारून तातूंत बिल्डिंगाचें काम चलतालें आनी ताका ते बिल्डिंगाचें काम करता आसतना ते बोटीक पेट घेतलो अशी माहिती आमकां पुलिसां कडल्यान मेळ्ळी आनी हातूंत भितर 7 लेबर इंजर्ड जाले. 7 एकलो जो आशिल्लो ताका मायनर इंजरीज म्हणजे थोडोसो फोडिल्ले कारणान ताका मातशें मार लागलो आनी ताका डॉक्टरांनी डिस्चार्ज केलो. पूण जे 2 जाण आशिल्ले ते ऑन द स्पॉट मेले. तांकां दक्षिण गोंयच्या हॉस्पिटलाच्या मॉर्गान हाडले आनीक हे 2 जाण अजून आयडेंटिफाय जाले ना. ताजे भितर 4 जाण आशिल्ले तांकां सिरियसली इंजर्ड जाल्ले कारणान जीएमसीक व्हेले ट्रिटमेंटा खातीर. आनी आयज सकाळीं मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाणे आयज एकटो जो लेबर आसा तो ताका मृत घोशीत केल्लो आसा. 3 जाण आसात ते सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आसात. तांचे 50%च्या वयर जे आसात ते भाजिल्ले आसात आनी तांचेर सद्या ट्रिटमेंट चालू आसा. पूण दोतोर मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाणे हे 3 जाण जे आसात ते क्रिटिकल आसात. मायना कुर्तरी पुलिसांनी हाजेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा आनी कंपनीचो सेफ्टी ऑफिसर जो आसा राजू बोरा हाका अटक केल्ली आसा. फुडलो तपास जो आसा तो SP सावथ हाजे मार्गदर्शना खाला मायना कुर्तरी तयार करता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कदम. रामा काणकोणकार खुंशी हल्लो प्रकरणात 17 न्यायालयान जेनिटो कार्दोजोचो जामीन अर्ज भायर मारलो. तशेंच जेनिटो सयत 8 दुबावितांची न्यायालयान बंदखण आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. पळयात पुराय बातमी. रामा काणकोणकार खुंशी हल्लो प्रकरणात 17 न्यायालयान जेनिटो कार्दोजोक जामीन न्हयकारलो. दुसरे वटेन हल्लो प्रकरणात न्यायालयीन बंदखणीत आशिल्ल्या जेनिटो कार्दोजो सयत 8 दुबावितांची बंदखण आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. जेनिटो आनी रामा काणकोणकार हांच्या मदीं दुस्मनकाय नाशिल्ली ह्या जेनिटोच्या वकिलान केल्ल्या दाव्याक सरकारी वकिलान खर विरोध केलो. रामाक जेनिटोच्या मनात कितें सुरू आसा हाची घडये जाणविकाय नाशिल्ली, पूण रामाच्या सोशल मिडिया पोस्टाचो राग जेनिटोच्या मनात आशिल्लो
आणि ह्याच रागांतल्यान ताणें रामा आड कट कारस्थान रचले आसूं ये असो युक्तिवाद सरकारी वकिलान केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेतकी मंत्री रवी नायकाक मरण आयल्या उपरांत फोंडे म्हालात फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पोटवेंचणूक घडोवन हाडपाची आसा. ह्या खातीर फोंडेच्यान उमेदवारी मेळोवपाच्या बाबतींत काँग्रेस पक्षाचो आदलो आमदार राजेश वेरेकारूच आघाडीर आसा अशें स्पश्ट मत दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीसान उक्तायले. मजगतीं ह्या विशींचो निमणो निर्णय हो पक्ष सृश्टी घेतले अशें विर्यातो सांगता. मुरगांवां ताच्या पयल्या कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना तो उलयतालो. हांवें सांगलां कितें लास्ट टायम कॅन्डिडेट ते इज पास्ट. आय सेड आवर फ्युचर MLA म्हणा दॅट इज द कॉन्फिडन्स वी हॅव इन दीस लिडर. सो इट इज फॉर द पार्टी लिडरशीप टू डिस्कस अँड अकॉर्डिंगली डिसायड. दिली तिकीट जाल्यार राजेशाक दितले. सध्या आमचो फ्रंट लिडर म्हणटा तो कोण आसा फोंड्यान तो काँग्रेसीचो. देर इज नो डावट अबाउट इट. देर इज नो एम्बिग्विटी. हांव अशें म्हणचें ना की तोय आसा ना. देर नो. आय एम व्हेरी क्लियर. आय ऑलवेज से इफ यू हॅव व्हॅल्यूज डिसिजन मेकिंग इज व्हेरी फास्ट. म्हज्या हातून आमचो लिडर जो लीड करता थंय इज मिस्टर राजेश वेरेकर. बट लेट द पार्टी लिडरशीप. आमचो प्रेसिडेंट आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, PICC इन्चार्ज आसा आनी अलॉंग वीथ अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन शुअर दे वील टेक अ डिसिजन. कोणा कॅन्डिडेट आसतलो 100%. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. म्हार्दोळ रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या 3 ट्रकांतले सुमार 1.6 लाखाचो माल फारायलो. उपरांत अनवळखे आड म्हार्दोळ पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. पुलिसांनी घडणुकदार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामा केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी म्हाड्डोळा आसा ज्या जाग्यार काल जी चोरी जाली की जवळ जवळ 4 गाडयांची बॅटरी आनी जग हे तेंची चोरी गेल्ले आसा. आनी अशें मोठ्या प्रमाणात हांगा चोरी जायत आसा. पूण बारीक सारीक ज्यो गाडी पार्क करून दवरिल्ल्यो आसता अवजड वाहनाच्यो ते अवजड वाहनाच्यो जवळ जवळ 4 गाडयांची बॅटरी चोरी गेल्या आनी तेंची जगांय चोरी गेल्या आनी बाकीची इतर वस्तू चोरी गेल्ली आसा. टोटल जवळ जवळ 1,60,000 हांगा वस्तू चोरी गेल्ली आसा. आनी पोलीस अन्याय विरोधात पोलिसांनी तक्रार दाखल केल्ली आसा, नोंद करून घेतलेली आसा. आनी ह्या संदर्भात आज सध्या म्हाड्डोळ पोलीस तपास करता. जाता तितले बेगीन तांकां ताब्यान घेवपाची आमी जाता तितले बेगीन अशें गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ. निवृत्त जाल्ल्या अधिकाऱ्यांक सेवा मुजत वाड दिवपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णयाचेर उच्च न्यायालयान तिडक उक्तायल्या. ह्या सेवा मुजत वाडीक लागून कनिश्ठ अधिकाऱ्यांक बडटी मेळपाक कठीण जाता. देखून पुराय प्रशासन यंत्रणाक खचून गेल्ल्याची टिका उच्च न्यायालयान केल्या. सेवानिवृत्त जाल्ल्या अधिकाऱ्यांक सरकार दर फावटी सेवेत मुजतवाड दिता. हाका लागून वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांनी आशिल्ल्या कनिश्ठ अधिकाऱ्यांक बडती मेळना. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर उच्च न्यायालयान नाराजी उक्तायल्या. ह्या विशयाचेर भौशीक बांदकाम खात्याचे सहाय्यक अभियंतो पंकज नार्वेकर हांणी याचिका दाखल केल्ली. ह्या याचिकेचेर शुक्रारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. न्यायमूर्ती आशीष चव्हाण आनी भारती डांगरे हांणी पंकज नार्वेकराचे म्हणणे उखलून धरले. सरकारान मुद्दम सेवावाड दिवन अधिकाऱ्यांची बडती आडोवन दवरल्या जाल्यार प्रशासनाच्या गरजेक लागून कांय अधिकाऱ्यांक सेवावाड दिल्ल्याचो युक्तिवाद आदवोगाद दीप शिरोडकरान केलो. तशेंच ज्येश्ठ पदां खातीर पात्र उमेदवारांचो उणाव आशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण ताणें दिलें. मात न्यायालयान तांचें स्पश्टीकरण स्विकारपाक न्हयकार दीत मुजतवाडीचो दीर्घकालीन उपाय म्हूण वापर करपाक शकना अशें मत मांडलें. PWD सार्वजनीक बांदकाम खात्यान गेले कितकीशींच वर्सां सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांक ही मुदतवाड दिली वयता. ह्याच्याच विरोधान एक सार्वजनीक बांदकाम खात्याचो सहाय्यक अभियंता पंकज नार्वेकर यांनी हायकोर्टान एक याचिका दाखल केल्ली आनी त्या याचिकेन त्यांनी उत्तम पार्सेकर जे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आहा, परत सुभाष बेळगावकर जे मुख्य अभियंता आहा, राजेंद्र खन्ना जे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सोमा नाईक मॉनिटरिंग अधिकारी हांकां प्रतिवादी केल्ले. त्याच बरोबर त्यांनी राज्य सरकार, कार्मिक विभाग आणि गोवा लोकसेवा आयोग GPSC हांकांय प्रतिवादी केल्ले. विशय इतलोच की जे एक्सटेंशन दिले वयता अधिकाऱ्यांक ते खंय तरी स्टॉप जावपाची गरज आसा आणि जे न्यू ब्लड आहा, जे प्रमोशनल जे एक्टिविटीज थांबलेले आहा ते प्रमोशनल एक्टिविटीज परत सुरू करपाची गरज आसा.
जे पेटिशन हे जेन्ना न्यायालयासमोर आयले, न्यायालयान ऑर्डर दिवना बट काही ऑब्जर्वेशन जी आहा ती टिपलेली आहा आणि तशें सूचना ही GPSC आणि सरकाराकय दिलेली आसा. महत्त्वाचें म्हणजे न्यायालयान स्पश्ट केला की जर एखादो अधिकारी त्या पात्रतेचो मेळना जाल्यार GPSCन काही कायद्यान दुरुस्ती करपाची गरज आसा आणि ती गरज आसा जाल्यार ती तातडीन करपाची अशें एक न्यायालयान सुचयल्लें आसा. दुसरें म्हणजे जे प्रमोशनल एक्टिविटीज थांबतात हातूंतल्यान एक अन्याय जाता. जो ज्युनियर कॅडेट ऑफिसर आहा ताका सिनियर पोस्ट मेळना आणि सिनियर ऑफिसर आहा तांकां हायर पोस्ट मेळना. ते खातीर तांकां मेळचो म्हणून एक्सटेन्शन जी प्रक्रिया ती खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा अशें सरकाराक जी सूचना जी आसा ती न्यायालयान दिल्लेली आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राज्यात सध्या दिवाळीची तयारी नेटान चल्ल्या. दिवाळीक लागपी सामान आनी पणजी तशेंच दिवचलचो बाजार फुलिल्लो पळोवपाक मेळटा. मात अजून खरेदीक नेट येवंक नाशिल्ल्यान तशेंच ऑनलायन खरेदी आनी विक्रेत्यांच्या वाडपी आंकड्याक लागून वेवसायाचेर बरोच परिणाम जाल्ल्यान पारंपारीक विक्रेत्यांनी खंत उक्तायल्या. पळयात. जाणटे नेणटे मेळून सगळ्यांची उमेदीची परब म्हळ्यार दिवाळी. दिवाळी तोंडार पाविल्ल्यान सध्या सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार फाकला. गांवठी फोव, रंगबिरंगी पणट्यो, आकर्षक रेडीमेड आकाशदिवे, नरकासुराची आगळी वेगळी म्होवाळी, रेडीमेड नरकासूर आनी हेर दिवाळीक लागपी सगळे गोंयचे बाजार भरला. मात अपेक्षे प्रमाण बाजारात अजून गिरायक नाशिल्ल्यान तशेंच लोक फुटपाथेर बसून विक्रो करिल्ल्यान पारंपारीक विक्रेत्यांनी नाराजगी उक्तायल्या. तुम्ही करता आकाश कंदील का विकते घेता? तुम्ही करता. कितली वर्सां जाली आता? 25 वर्सां. ओके, मागीर कसो एक हो आता? गिरायक मेळटा तशें 800 रुपया 700 रुपया गिरायक मेळटा तशें. ह्या फावटी मार्केटान पब्लीक सारकी कमी आसा आनी हर वर्सा कमी कमी जायत गेल्या. सगळे कडेन स्टॉलां जाल्या आनी भायले लोक हांगा येवन आपआपले धंदे करूंक लागले. जे आमी गोंयकार आसले ते गोंयकार हांगा थंय उरले. गोंयकार आमची ती आमी जागा घेवन हांगा भाड्याक घेवन आमी स्टॉलां घालता ती थंयच उरले आनी फुटपाथेर वचून बिजनस करून एक आपल्या गांवांत चलोवंक लागले आनी आमच्या गोंयकारांक हांगा खूब फरक पडलो आसा. बरें, पूण तुमकां पयलो प्रिफरन्स मेळना म्हणटा? प्रिफरन्स मेळटा पूण तांकां येवन तांकां डायरेक्ट घालूंक मेळटा न्हू. आमकां सगळीं लायसनां बिसनां सगळीं एक्युरेट काडची पडटा, सगळीं स्टॉलां NOC घेवची पडटा. ओके. आनी तांकां बेश्टे डायरेक्ट घेवन बसले घेतले केले. हां, सर आता हे कितें म्हणटा हेका? नरकासुराचें तोंड. हां, ओके. मागीर कसो तो एक? 450चा आनी तो 800चा आनी 1000चा. ओके. मागीर आतां लोक व्हरता काय कितें बार्गेनींग बी करता? लोक व्हरता मातशी थोडी म्हणटा कमी करा पण ते आमकां कमी जायना न्हू. जायना. ओके. तुमी केला ते? आमी केला. येतीचे म्हटल्यार रेट आमचो लास्ट इयरचो रेट आहा. कितले एक कसो कितें? 550 आहा. हां. स्मॉल सायज, बिग सायज 650. ओके. ओके. तुम्ही दरवर्षी येता का इकडे? किती वर्ष झाली आता तुम्ही ह्या पणट्यांचा? 30 वर्ष. शंभराची वस्तू 50 मागतात. पण कित्याक लागून हो इफेक्ट सगळो? म्हणजे हे ऑनलाईन चेक करतात लोक आता जास्त ऑनलाईन चेक करतात. चड ते चड म्हणजे ऑनलाईन चेक करतात. पेंटिंग करून म्हणजे ते 150 रुपये डझन दितात पेंटिंग. आणि लोक आता ऑनलाईन खरेदी करतात. आमचे हे
माल खपाना अशें आहा. म्हणजे अंदू तितले अजून लोक ना बाजारात. अजूनच कांयच ना आता ते भायले लोक घेऊन येतात, चिनी मातयेचे घेऊन येतात, हे आमचे मातयेचे घेऊन येतात. हे मातयेची खरी पणती. दिवाळीचे दीस म्हणजे उमेदीचे दीस. सगळे जाण आमचे गोंयकार भाव भयणां आमची सगळे समस्त गोंयकार उमेदीन दिवाळीची वाट पळयतात. तो दीस आतां 2 दिसांक पावलो. बाजारकार आमी सगळे उमेदीन आसात. गोंयकार सगळे येतले आनी आमकां गिरायक करतले. सगळे उमेदीच्या दिसांनी बालगोपाळ तर सामके उमेदी आहा. आतां विशय येयलो आमचो बाजाराचो. ऑनलायन म्हण कितें विशय येयला. परत आमकां सगळ्या गोंयकारांक सांगचें पडटा वेपारी करचे की ऑनलायन ही आमकां सामकी कीट कशी जाल्या. कित्याक कसली उमेद कोण जाणा गोंयकारांक. बाजारांत येवपाची वेगळीच मजा आसता. ती लोकांनी अनुभव घेवपाची, आपल्या भुरग्यांकूय दाखोवपाची बाजार म्हणजे कसो आसता तो, भाव कसो आसता तो, आनी बाजारांत जी मजा आसता ती वेगळीच आसता. 2 दीस उरल्यात पळया 2 दिसान कितें जातलें तें देवाचेर पळोवपाक. सध्या कसो रिस्पॉन्स आहा? सध्या आत्तां एक मातशी तेजी दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा दिवचल मुस्लिमवाडा मुखेल रस्त्यार भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवप्यान एका 3 वर्साच्या भुरग्याक नेटान धपको दिल्ल्यान भुरगो गंभीर जखमी जाला. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पळयात पुराय बातमी. हो अपघात शेनवारा सांजे 4 वरांचेर मुस्लिम वाड्यावयल्या मुखेल रस्त्याचेर घडलो. जखमी भुरगो रस्त्याचें काम करपी फामिलींतलो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. तो आपली आवय आनी बापाय सयत रस्त्याचें काम चलता थंय आशिल्लो. अपघाता उपरांत जखमी भुरग्याक बेगोबेग उपचारा खातीर दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत व्हेला. ताची भलायकी नाजूक आशिल्ल्याचें मुखार आयला. कितने साल का बच्चा वो? नाम क्या उसका? अभी किधर है वो? बहुत इंजर्ड हुआ, सर को मार लगा. किधर का तुम लोग किधर के? इधर रोड का काम अभी पात्रम नहीं आया. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशनान दिवाळी निमतान 11वी अखिल गोय आकाश कंदील सर्त आयोजित केल्या. ही सर्त 24 ऑक्टोबराक जातली. आकाश कंदील फक्त पर्यावरणपूरक वस्तू वापरून करचो, प्लास्टिकाचो वापर करचो न्हय. तशेंच हे सर्तीची रोख रक्कम आनी कांय उमेद वाडोवपी इनामाय आसतली. जी हा 24 म्हणजे फर्स्ट नोव्हेंबर आहले ते आमी 24 ऑक्टोबराचेर हाडले. आनी स्पेशली गोवन फोक डान्स, दिवली डान्स आसूं, वेगवेगळे तेंचे डान्स आहा ते आमचे गोवन कल्चराचे. हे आमी एक वाटेन आमचे युथाक, यंग जनरेशनाक दाखोवपा खातीर हे आमी प्रेजेंट करपाचे आहा. तेचे भायर एक म्युजिकल प्रोग्राम हो नामनीचे बँड गोंयचे आनी कांय मुंबयचे अशे मिक्स करून ते आमी प्रयत्न चालू आमचो हाडपाक आनी ते म्हाका अवश्य येतले. सो नेम अजुनी फायनलायज जावंक ना, बट 100% वील गेट अ गुड परफॉर्मर्स टू परफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ गोवा. वी आर इनवायटींग ईच एंड एवरी गोवन टू कम टू पार्रा टू show part of your life from Parra to Goa and to the entire nation आमचे भारताक आनी आख्खे वर्ल्डाक फेस्टिवल ऑफ लायट्स. सर्वसाधारण बसकेत सादर केल्लो गोवा डेअरीचो ताळेबंद बोगस आसा. तशेंच मार्केटिंग विभागात एस मास्कारेन्हास हांची केल्ली नियुक्ती बेकायदो आसा असो दावो गोवा डेअरीचे वांगडी आशिल्ले दिवचल तालुक्यांतल्या कांय दूद उत्पादक सोसायटींनी केल्या. गोवा डेअरीच्या बेकायदा गजाली विशीं सहकार निबंधकाक निवेदन दिला अशी माहिती आमठणे आणि नानोडे दूध उत्पादक सोसायटीच्या चेअरमॅनांनी दिला. या बेकायदा प्रकाराची चौकशी करची, तसेच गोवा डेअरीचो कारभार जाग्यार हाडटले जाल्यार ती शेतकऱ्यांच्या हातात दिवची अशी मागणी प्रमोद सिद्धी आणि वैभव परब हांणी केला. जे गोवा दूध संघाची जनरल बॉडी जाली 28 9
म्हणटच्यानी तेतून लेखापरीक्षक जो घेतलेलो आमचो जो ऑडिटर त्यांनी बेकायदेशीरपणे जी काय आधीची येणी देणी जी आसलेली ती जनरल बॉडीची मान्यता किंवा हें नासतना सगळी काडून उडयल्या. त्याच्या खातीर ताका आमचो सब रजिस्टराचो बी सगळें परमिशन घेवपाक लागता, सगळें आहा. हें न करता आनी सगळें काडून उडयलां. एक हें 2 नंबर त्यांनी ग्रॅज्युएटी प्रोविजन केल्लेलें एक 60 लाखाचें, तेतूंतले 40 लाख त्यांनी रिवर्स ते करून हें दाखयलां. ऑलरेडी 7 कोटी रुपया प्रोविडंट फंड भरपाचो आहा गोवा डेअरींत आमच्या कामगारांचो. तो नंबर त्यांनी 40 कोटी ते प्रॉफिटान दाखयला. अशी त्यांनी बेकायदेशीर सगळी हें केल्लेलें आहा. त्याच्या खातीर आमी एक मागणी करता की तेचे सध्या ऑडिटर म्हणून ताका हें दवरपाचो, बंद दवरपाचो, ऑडिटर म्हणून घेवपाचो न्हू आनी खंयच्या दुसऱ्या संस्थेक सुद्दां ऑडिट करून घेवपाक येना ताका, अशी आमची एक मागणी आहा. तुम्ही कोणाक निवेदन दिले? आमी रजिस्टराक दिल्लेले आहा, डेरीक दिल्लेले आहा हांवें. त्याच प्रमाणे एक मार्केटिंग म्हणून संशील मास्करन म्हणून एक मनीस घेतलेलो आहा मार्केटिंगाक. हेची सुद्दां नेमणूक जी जाल्लेली आहा ती सुद्दां अनलिगली जाल्लेली आहा. कळ्ळें? हेका आमच्या कडेन जे आमची हेची जी समिती आहा, प्रशासक समिती, हेचेर गव्हर्मेंटान आमचे जे मनीस निवडले हांकां सुद्दां खबर आहा कितें घेवन. आणि त्यांनी आयज डिस्ट्रीब्युटर घातलेले आहा. आयज आमचे संघ हेच्या आधी 1-1 लाख लिटर दूध एजंटा मार्फत विकतालो. आयज तेणी थंयसर 14 ते 15 तेंच्यांनी हे घातलेले आहा तशे. आणि त्यांच्या वांगडा तांकां 2-2 रुपया सादारण वयता हांकां कमिशन. हे कमिशन दिवपाक गरज हेतून संस्था जी आहा, संघ जो आहा, आमचो डब्बे घेतलो हेतून आनी कांय करपाक ना. जे प्रॉफिट आहा तें वयतलें फाल्यां सकाळी. आणि तो ह्याच्या शिवाय सुद्धा आणि त्याच्या ऍक्टिव्हिटी भरपूर आहात चालू सगळीकडे. आणि तो तरी असताना हेतून आहा. आणि तेणे आणि एक आता ऍड दिलेली फाटल्या दिसांनी की 14 कामगार जाय म्हणून. आणि तेतून तेणे 3 कामगार घेतले. तेणे आपणाच्या वैयक्तिक जे तेचे जे हे चलता तेचेर तेणे ताका एक ऍड दिला. ही लपवाछपी कित्याक करता आमच्याकडे अशी, असो आमचो एक प्रश्न आहा. हेच मागणी आता हेंच्यांनी गव्हर्मेंटान हे आता शेतकऱ्याच्या हातीन परत आपले अशें दिवपाक हे आमी गव्हर्मेंटाचे जे मनीस बसयले ते जर अशेंच जर करून जर ती संघ जर सोंपोवपाक जर उठले. आज ऑलरेडी संघ सोंपलेलो आहा. गोवा डेअरी शेतकऱ्यांच्या हातान दिवची, शेतकऱ्याच्या हातीन दिवपाची. त्याच बरोबर आमी आमच्या खातीर हेंकां जर हे नेमून तांकां 2-2 रुपया दिता. आमी शेतकऱ्या खातीर आमी 4 रुपया आमी दूध दर वाड मागलेली गेल्या जनरल बॉडीन, अजून पर्यंत ना. आणि हो असो हो नवीन जो मार्केटिंग ऑफिसर घेता. आणि आमी 6 वर्सां जाली आता गोवा डेअरीक आमकां डॉक्टर जाय म्हणून आमी मागणी करता. आणि अजून पर्यंत ते आमचे एकूय हे बघिना. आणि हे अशे अनलिगली सगळ्या करच्या खातीर तांकां कायदो लागना. आणि अशें करतना आमकां कायद्याचें ज्ञान सांगता फक्त. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांचो उणाव जाला. पर्यटक कमी जाल्ल्यान धंद्याचेर परिणाम जाला अशें शॅक ऑपरेटर सांगतात. दसऱ्या दिसांनी दर्यादेगेंचेर व्हडा प्रमाणात पर्यटक आयिल्ले, मात सध्या पर्यटकांचो आंकडो कमी जाला अशें शॅक ओनर असोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो सांगता. हे प्रश्न सोडोवपा खातीर मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्या कडेन बसका जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें क्रूज कार्दोजोचें म्हणणें. दसरो जालो तेन्ना जायतो लोक येयल्लो नेबरिंग स्टेटांसून. बट बरें आहलें, बिजनेस बरें आहलें. आतां कितें जालां, दसरो जालो आतां स्लो जाला. बट कितें चार्टरूय पयलीं कितें जालें, चार्टर येताले सगळे मिक्स ट्युरिस्ट आसताले, सो ते आमकां तितलें फील जायनासलें. बट आतां कितें जालां, चार्टर 2-3 येयल्यात. बट म्हाका दिसता नोव्हेंबरान म्हणल्यार सुबी जातलें. आतां जे थोडे कडेन थोडे आमच्यो फेमस बीचीस आहा तांकां इंडियन आसता. बट आमचे लायक काबोलिसीन दॅट सायड इवन इन हांवें बागा फोन मारलो राती. बागा म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो. तो म्हणटा बिजनेस कांयच ना.
बट आतां कितें जालां चडशें विकेंडाक कितें जाता फ्रायडे सॅटर्डे संडे कडेन जावन अशें करून कितें आसता बट आमकां कितें जालें जेन्ना पॅन्डेमीक जालें पोस्ट पॅन्डेमीक कितें जालें जेन्ना भरपूर इंडियन ट्युरिस्ट येयले सो आमकां कितें दिसलें तेंच ट्रेंड उरतलें म्हण पूण आयज तशें जावंक ना बट जायते लेस जाले ट्युरिस्ट कित्याक थोडे ट्युरिस्टूय दुसरे डेस्टिनेशनान वयता सो आमी एक्चुअली वी कांट ब्लेम गव्हर्मेंट ऑल द टायम वी ऑल्सो हॅव टू डू समथींग आमी कितें करपाक शकता की आमी एक्चुअली चीफ मिनिस्टर और ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन एक बरी मिटींग घेवन हुंय जी प्रॉब्लेम आहा लास्ट टायम सीएमान एक मिटींग घेतली तेन्ना आमी जायती इश्यू काडले बट थोडे इश्यू अजून पासून पेंडींग उरल्या सो ते आमी पोतून सीएमान कडेन नाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन उलोवन ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी करपाक जाय अदरवायज इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू रिवायव. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात.